साखळी उपोषणान आमकां बऱ्याच संस्थांनी पंचायतींनी सरपंच झेडपी माजी झेडपी आजी झेडपी माजी मुख्यमंत्री तसेच विविध संस्था सामाजिक कार्यकर्ते ऍक्टिव्हिस्ट या सगळ्यांनी आमकां येवन पाठवून आम्ही 5 दीस आमकां दुबाव आसलो की खरंच म्हाका दोळ्यांत दुखां येयली की 5 दीस दुबाव आसलो की इतके लोक आमच्या फुडें येतले काय ना हेची आमकां शाश्वती नसली, पण तुमच्या इतके सगळे लोक बघून आमकां खूप भरान येयला तुमचो असोच पाठबळ हे हॉस्पिटल सुरू जायपर्यंत आसचो अशी मी आशा बाळगता. आम्ही कृती समिती स्थापन केली 2 वर्षा पहिली कृती समिती स्थापन केली. हे हॉस्पिटल सुरू जावचे करचे म्हणून बेगीन सगळे फॅसिलिटी मेळचे. जीएमसी लिंक असते, जीएमसी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल जीएमसीचो असतो आणि आमकां बरे फॅसिलिटी आमच्या पेडण्यातल्या लोकांक मेळचे. ह्या खातीर हे आंदोलन आम्ही सुरू केले, चळवळ आम्ही सुरू केली आणि त्याचा अंतिम टप्पो हो आयचो मशाल मिरवणूक असली. आणि इतलेच तुमचे आमकां सपोर्ट मेळोन आसा. हांव एक पंच मेंबर म्हणजे पंच मेंबरा सकट आमचे एक कर्तव्य असलेले. म्हाका लोकांनी निवडून हाडलेलो खंयच्या आमदाराक खुश करपाक न्हू, खंयच्या पक्षाक खुश करपाक न्हू, खंयच्या मुख्यमंत्रीक नाल्यार आनी कोणाक खुश करपाक न्हू. म्हाका सर्वसामान्य लोकांनी निवडून हाडलेलो तेंचो प्रश्न घेवन. सो तेंचो प्रश्न मुख्य प्रश्न आसलेलो. हांव जेन्ना सरपंच जालो तुज्या गांवचो तेन्ना ह्यो हॉस्पिटलाचो ह्यो मुख्य प्रश्न आसलेलो आनी तो फुडें घेवन हांव गेलो. पूण म्हाका अशें कळोन येयलें की आमचे सरकाराचे कान बंद ना, कान भरलेले आसा, तेका लागून तांकां आयकोंक येवचें ना. तेका लागून हांवें आमची तुयेन नागरीक समिती तशेंच सगळ्या लोकांचो एक सहकार मागलो आणि म्हाका हे सगळे जाण फुडें सरले आणि आयज तेंच्या मार्गदर्शनान आमी हे सगळे जो आमी आता सगळे फुडें सरल्यात ते तेंच्याच मार्गदर्शन. फक्त म्हाका इतलें बरें दिसता की आयज आमी पेडणेकार जागृत जाल्यात. हांगासर कोण सरपंच पंच झेडपी असो ना, आमी सगळे पेडणेकार आसात. आणि आयज जर आमी हांगासर अशीच जर एकजूट दाखोवंक नासलेली जाल्यार जी विधानसभान सुद्धा आमची फोखणां मारतात पेडणेकारांची, हे आमकां रस्त्यारूय फोखणां मारपाचे. हांव मुख्यमंत्रीक सांगूंक सोदता, तो प्रोफेशनली डॉक्टर, हेल्थ मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता की तुजी मिसेसूय डॉक्टर. इतले सगळे आसून तुमकां खबर ना की हॉस्पिटल स्टार्ट कशें करतात ते. तुम्ही टेंडर फ्लोट करतात, जीएसआयडीसी टेंडर फ्लोट करता आणि फ्लोट करताना टेंडर जो चेअरपर्सन आसलो नोव्हेंबरा पयलीं तो मुख्यमंत्रीच आसलो. मुख्यमंत्री खबर ना की तेणी कितले टेंडर फ्लोट केल्यात. ती आता रिसंटली 9 करोडाची कितें टेंडर फ्लोट केल्यात, तेका 4 महिने लागतले कंप्लीशन करपाक. आणि काल ते 0 आसाक सांगतात की 30 तारीख हे ओपन करतले म्हणून. म्हणजे ही जी उत्तरां दितात लक्षांत दवरात पेडणेकारांनो, ही आमची फोखणां करतात ते. आमकां तेंकां आतां भिवोन जो मुख्यमंत्री आमचो म्हणटा भिवपाची गरज ना. म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीक आतां भिवपाची गरज आसा. आता हेच्या फुडेंय हे आंदोलन अशेंच चालू उरतले जो पर्यंत आमकां 100 बेडेड फुल फॅसिलिटी हॉस्पिटल हांगासर मेळना. खरेंच हांव तुमच्या मना काळजासून खरेंच हांव खरोच खूप इमोशनल आसा आणि तुमचे खरेंच देव आभार मानता. माझ्या सगळ्या स्वाभिमानी पेडणेकरांक नतमस्तक आणि सलाम. त्या हरमलच्या परशुरामाच्या भूमीतसून पेडणेकरांची ही ज्योत जी मशाल पेटल्या ती आयज संपूर्ण पेडणे भर पसरत चल्ल्या. आयज ती मशाल तुये गावान या जीएमसी लिंक हॉस्पिटलाच्या निमतान आयज ही तुये गावान येयल्ली आसा. म्हाका खूप समाधान दिसता की ज्या पद्धतीन ज्या संख्येन आयज पेडणेकार भायर सरला. या पेडणेकारांचेर लोक पैजो लायतात पणजे 100 सुद्धा भायर सरचे ना, 200 सुद्धा भायर सरचे ना.
आणि जेव्हा मोठ्या संख्येन पेडणेकर बाहेर सरतात तेव्हा हेच लोक म्हणतात मीच सांगलेलं माझ्या लोकांक सगळे सांगताय तुम्ही हा दोषी सायडीन पोळयो भाजपाचा काम सुरू असा भाजूनी जाय तितके पोळयो एक लक्षात दवरा आम्ही सदीच सुरुवातीपासून सांगतो की पेडणेकरांक खंयचीच गजाल सोप्या पद्धतीन मेळांक ना आणि जी जी गजाल सोप्या पद्धतीन मेळ्या ती पेडणेकरांच्या मुळाचेर येयलेली असा मुख्यमंत्री म्हणता लोकांक जायता जातला म्हणान आम्ही कॅसिनो मागला मोपा विमानतळ आम्ही मागलो आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्या मेळ्या आमच्या लोकांक व्यवसाय मेळ्ळा आमच्या टॅक्सीकारांक न्याय मेळ्ळा आणि आम्ही ह्या हॉस्पिटल मागला जाल्यार ह्या हॉस्पिटल अजूनही सुरू जायना ही बिल्डिंग जी तुम्ही बघतात 100 कोटी रुपया या बिल्डिंगेचेर आतापर्यंत खर्च झाले हो कोणाचो पैसो तुमचो आमचो पैसो काल मकर संक्रांत या सरकाराचेर जो मेरेन आम्ही संक्रांत हाडचो ना तो मेरेन आमका न्याय मेळचो ना आयज मी हयसर येताना वाटेर बघी खूपशी बायलां म्हाका दिसली कारण हळदी कुकूम सुरू जाल्लो आसा हळदी कुकूम म्हणजे काय हळदी कुकूम म्हणजे सौभाग्याचं लक्षण आपला सौभाग्य कायम उरांक जाया बायलेच्या नशिबाचो सगळ्यात मोठो भाग तो पण तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरा तर सौभाग्य जर सुरक्षित रावंक जाया जाल्यार आमकां या हॉस्पिटल सुरू जावंक जाया आमचे भुरगे आज रस्त्यार पडटात ऍक्सिडेंट जाता बारीक सारीक गजाली खातीर म्हापशा बामोळे म्हापशा जर वचत गेल्यार आमचे पेडणेकर ते बाबडे बेगा घेवन कशे तळमळटात हॉस्पिटलान हे आम्ही बघतो आणि ह्या जाग्यार ज्या जाग्याचेर तुम्ही आमकां ह्या येदा व्हडला हॉस्पिटल बांधून दिता म्हणून सांगलात गेल्यार त्या हॉस्पिटल सुरू करपाक तुमची लायकी ना येदो व्हडलो पूल पणजेचो जर 2 वर्सां जाता गेल्यार 2014 या हॉस्पिटलाचं काम सुरू झाला आज 2026 आम्ही पावलो कित्याक जायना हॉस्पिटल एके वाटेन तो आरोग्य मंत्र्यान आरोग्याचेर लक्ष दिवंक जाया तो टीसीपीचेर लक्ष चड दिता जमणी विकूंक भायर सरला आणि दुसऱ्या वाटेन जे गजाली आमकां जाय ते गजाली आमकां मेळनात हेचो अर्थ पेडणेच्या लोकांक मारून उडोवप आणि हयसर दिल्लीवाल्या लोकांक भरवप असो तुमचो कण आसा काय हे आमकां आता दुर्दैवान विचारचो पडटा आयजच सकाळी विधानसभेन आरोग्याच्या संदर्भातलो विषय येयल्लो तुम्ही आयकन अजाप जातल्यात दर वर्सा म्हापसा आणि मडगांवसून पेशंट जीएमसीन धाडपाचा प्रमाण वाढत चालला 4000 वयल्यान 8000 8000 वयल्यान 10000 मग हॉस्पिटलाक कित्याक आणि आरोग्य क्षेत्रात नंबर 1 म्हणून मिरयतात तुम्ही आज सकाळी हेल्थ मिनिस्टर सांगता की आमच्याकडे दोतर ना अरे दोतर ना जाल्यार तुम्ही काय तयार केल्यात येदी व्हडली थंय जीएमसी कॉलेज असा त्या कॉलेजीची पोस्ट वाढवपाक लागून ह्या हॉस्पिटलाच्या नावाचेर त्या कॉलेजीन पोस्ट वाढले आणि जवळजवळ 50 का 30 दोतर तयार झाले मग ते दोतर खंय तुमका आमदार चोरूंक कळटत पण तुमका दोतर घेवपाक कळना ना आमदार चोरपाचो प्रचंड एक्सपिरियन्स या सरकाराक असा पण साधे दोतर तांकां मेळना ना आयज आरोग्य मंत्र्याची नर्सी तयार करपाची कॉलेज असा मुख्यमंत्र्याची नर्सी तयार करपाची कॉलेज असा तुम्ही कित्याक घातल्या ह्यो कॉलेजी कारण तुमका खबर असा याच्या पुढे फक्त नर्सीच लागतले घट्टण करपाचे असतशे दिसता आमचा तिचे सगळे वांगडी माझे आयज साखळी उपोषण तेंच्यांनी केल्लेलें आसा आणि आयचो हो 5वो दीस या साखळी उपोषण अमर्याद जावपाक शकना आयज ह्या उपोषणाचा रूपांतर या मशाल मिरवणुकीन जाला या मशाल मिरवणुकीत ज्या संख्येन आयज पेडणेकरांनी उपस्थिती लायली तेचो आकडो ऑलरेडी सरकाराकडे पावला असतलो आता तो आकडो बघून मडको लावप का या हॉस्पिटल सुरू करप या सरकाराक ठरवचा पडटाला 100 कोटीची ही बिल्डिंग आणि त्या बिल्डिंगेन कितक्याशा कोटीचा सामान हाडून उडयलेला असा तुम्ही जर बघशात जाल्यार तुम्ही रडटल्यात हो कोणाचो पैसो आमचो पैसो आयज ह्या हॉस्पिटला खातीर विधानसभेन चर्चा जावपाची सोडून विधानसभेन त्या चिमलच्या लोकांक आदिवासी लोकांक थंय फटोवन थंय युनिटी मॉल हाडपाक सोदतात तेचेर विधानसभेन तासन तास चर्चा जाता आणि आमचो हॉस्पिटलाचो विषय 0 आवर मेन्शन म्हणजे आमची लायकी काय ती बघा तुम्ही
आमदार म्हणता सरकारान आश्वासन दिला. अरे 4 वर्सां तू आम्ही तुका दोष दिनू, कारण तू आमदार, तू पाठपुरावो करता ह्या आमकां खबर आसा. पण कायम पाठपुरावो करशीत जाल्यार तुजो पाठपुरावो रिन्यू जावपाचो उरला आता 27 तो रिन्यू जावचो ना. हॉस्पिटलाचेर विधानसभेन चर्चा जावंक जाय असली ती सोडून हॉस्पिटलाचेर चर्चा जायना. दर फावटी जेव्हा जेव्हा कृती समिती आंदोलन करता तेव्हा तेव्हा आमदार सरकाराकडसून आश्वासन हाडटा अमक्या तारखेक सुरू करताय आणि तमक्या तारखेक सुरू करताय. ह्या फावटी मुख्यमंत्र्यान सांगला 30 तारखेक सुरू करताय. काय 30 तारखेक रेशनाचं दुकान ता 30 तारखेक काय सुरू करताय तू? रेशनाचं दुकान सुरू करताय? अरे बोलपाक तरी थोडी तरी बोलता असताना थोडी तरी तुम्ही लज दवरा. आमच्या लोकांची तुम्ही थट्टा करतात. जेव्हा तुमका मता लागतात झेडपीच्या इलेक्शनाक सुद्धा मुख्यमंत्री येऊन 3 फावटी मिटिंग घेता. गेल्या ह्या हॉस्पिटलाच्या विषयाचेर मुख्यमंत्र्याक कित्याक वेळ मेळना हो येऊन पेडणेकरांकडे चर्चा करपाक. जेव्हा मता लागतात तेव्हा तुम्ही सगळीकडे भोवतात. पेडणेकरांक आम्ही हायवे दिले, पेडणेकरांक आम्ही एअरपोर्ट दिलो, पेडणेकरांक आम्ही आयुष हॉस्पिटल दिला. आयुष हॉस्पिटल बरी गजाल. तर तेल आणि कोडो जो असा तो जाणट्यांक लागता. पण भुरगो जर जन्मातलो आणि जेव्हा जाणटो मरांक पावता तेका हॉस्पिटलच लागता. थंय तेल काढून तो जाऊ शकना. तर तेल तुम्ही आमच्या पेडणेकरांक काढलेल्यात आसात. आम्ही पेडणेकर जितके संयमी तितकेच आम्ही उग्र. म्हणून आमच्या देवीचं नाव गोबरेची आग म्हणतात. जशी शांतादुर्गा शांत असता तितकी ती गोबरेची आग जाऊन उग्र जाता. आमच्या ह्या महिलांक ह्या भगिनींक उग्र जावपाची वेळ तुम्ही हाडू नका. आता तुमका एकच सांगतोय मी, चढ वेळ घेणं, कारण तुमका सगळ्यांक घरा वचपाचं असा. महिला आज ही गोमंत भूमी, या गोमंत भूमीची मूळ ही सातेरी, या गोमंत भूमीची मूळ ही शांतादुर्गा, या गोमंत भूमीची मूळ ही भगवती. आणि 50% मतदार हे तुम्ही भगिनी. आज या तुमच्या भगिनीच्या नेटाचेर आणि तुमच्या ह्याचेर आज ते मिरयतात. ते म्हणतात हे माती हे काय करचे ना. बायला सगळी आमच्या वांगडा. पंढरपूर शिर्डी वेलंकणी चला. हे बघा तुमची भुरगी लक्षात दवरा. देववारी केव्हा महत्व असता? आपलो भुरगो जेव्हा जोडटा, आपल्या कमाई करता आणि आपल्या आवय बापायक देवाक व्हरता, तो स्वाभिमान. अरे नालायकानो, तुम्ही आमच्या जाणट्यांक पेन्शन दितात आणि दाखवून काय दितात की भुरग्यांची लायकीच ना जाणट्यांक पोसपाची. आमच्या जाणट्यांक घरात देवदर्शन घडयतात आणि भुरग्यांक काय दाखवतात तुमची लायकीच ना तुमच्या आवय बापाक देवदर्शन घडवपाची. आमची लायकी दाखवून दितात आणि तुम्ही फाटल्यान नाचतात. थोडं तरी स्वाभिमान दवरया. आमच्या जाणट्यांनी दवरलो. आज हयसर महेश राणे खूप जण वळखतात असतले, तो ऍडव्होकेट. पण महेश राणे हे जयसिंगराव राणेचे पूत, ज्या जयसिंगराव राणे पेडणे तालुक्याचं प्रतिनिधित्व केलेलं असला. आज ते ना आमच्या बरोबर, पण त्यांचे पूत होय असत. मग आमचे आजी माझी आमदार खय गेले. आयज हय फेस्त ना, आयज हय त्याचा फेस्त जाऊ शकता म्हणून तो येऊ ना. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर दोनपारा येऊन गेले. येयले थंय त्यांच्या खंयच्या तरी एका हेचेर छापो पडलो. काल म्हापशा अशीच एक सभा जाली. त्या सभेन 70 दिसून एक भुरगो येयलो बोलपाक. तो बोललो, घरा गेलो. आज सकाळी दोनपारा त्याच्या हॉटेलाचेर छापो पडलो. तुम्ही काय करूंक सोदतात? तुम्ही प्रत्येक जो मनीस सत्य बोलता, जो मनीस खरा बोलता, त्याका तुम्ही सतोन काय करूंक सोदतात? आणि आपला सरकार अंत्योदय म्हणतात. अंत्योदय ह्या अंत्योदयाचं मंदिर देवळां बांधली आणि तुमका देवा गेले, धर्माच्या नावार तुमका फुलयले, तिकले लायले. म्हणून देवत्व या मानवी सेवेन असता आणि मानवी सेवेचा ठिकाण या हॉस्पिटल असा. 30 तारीख तुम्ही सुरू करतात म्हणून सांगलात. आता कसलो जादू करतात? मटक्याचा दुकान सुरू करतात काय रेशनाचा दुकान सुरू करतात? या 30 तारखेक ठरतला. आणि या 30 तारखेनंतर तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आपली फुडली कृती काय ती जाहीर करची.
बसान की बाबा फुडला आमचा फुडली योजना आमची काय असतली. दुसरी गजाल, जर 30 तारखेक हॉस्पिटल जर सुरू जायना जाल्यार ताका जबाबदार आसतलो आमचो आमदार, कारण आमदारान हे आश्वासन पवित्र विधानसभेत घेतलेलं आसा. त्याच्या फुडें आमदाराक आमच्या वांगडा रावचो पडटलो. दर फावटी आमदार लिपान रावता आणि हळू सांगता आपूण लोकांक धाडलेले, तसा जमताना आमच्या वांगडा उबो रावचो पडटलो, कारण आमचो आमदार तूं, आमी तुका निवडलेलो आसा. मी जास्त वेळ बोला न्हय. ह्याच्या फुडें जो ठराव आयच्या ह्या मशाल मिरवणुकीत घेवपाचो आसा तो ठराव देवेंद्र सर तुमकां वाचून दाखयतले. पण एकच गजाल लक्षात दवरा, आयज तुम्ही एकठांय जाल्यात म्हणून हो विषय सोंपांक ना. आयच्यान हो विषय सुरू जाला आणि म्हाका जर पेडणेचा रक्षण कोण करपाक शकता जाल्यार ह्यो भगिनी करपाक शकता. जेव्हा जेव्हा तुमचे कार्यक्रम आसतले, जेव्हा जेव्हा हे राजकारणी तुमच्याकडे येतले, तेव्हा तेव्हा त्या राजकारण्यांक सांगा की बाबा रे तो वाटपाचा बरा आहा, हे हॉस्पिटल पयली सुरू कर आणि आमकां काय नाका. जीएमसी लिंक्ड हॉस्पिटल ह्या पयली लक्षात दवरा. 13 वॉर्ड आसा थंय, भुरग्यांचो, जाणट्यांचो, बायलांचो, सगळ्या पद्धतीचे हाडाचे, दाताचे, सगळ्या दोतोराची व्यवस्था करून ह्या हॉस्पिटल ह्या संकल्पित केलेले असता पार्सेकर सरान. आणि ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतीत काहीच ना, तसलो घूड काढून हय शिफ्ट करपाक सोदतात. लक्षात दवरा, ह्या आम्ही अजिबात सहन करून घेवचो ना आणि मान्य करून घेवचो ना. अशेच एकठांय रावया, अशाच पद्धतीने एकठांय झुजया. जेव्हा जेव्हा पेडण्याच्या खंयच्याय लोकांक, खंयच्याय गावाक आमची सगळ्यांची गरज पडटली, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या मदतीक धावया, एकठांय रावया आणि स्वाभिमानान जगया. देव बरा करू. बुद्ध असेल म्हणजे पेडणेकर भाव आज मोठ्या संख्येने हांगा उपस्थित जाल्यात. सगळ्यांक काळजांचा देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यात पहिली आणि एकदा जोरदार ताळयो सगळ्या सुबोध पेडणेकरा खातीर. माफ करा, ताळो पडला. गेले 5 दीस कंटिन्युअस आम्ही उलयत आसा, हंगर स्ट्रायकर आसा, पण भाशणां चालू आशिल्ली. आज त्याचो प्रत्यय जे 5 दीस आम्ही उपास केलो, त्या 5 दिसाचो प्रत्यय म्हणल्यार येद्या मोठ्या संख्येन जो जनसमुदाय तुम्ही जे जमलेत, हे आम्ही केन्ना विसरू शकचे ना की तुमचो मोठ्यातलो मोठो ह्या हॉस्पिटल सुरू करपाक वाटो आसतलो. मित्र हो, प्रभू रामचंद्र वनवासाक गेल्लो, 14 वर्साचो वनवास न्ही. 2012 स्टार्ट जावपाचें हॉस्पिटल, आज 2026 कितली वर्सां जाली? आज 14 वर्सां जाली. आज हो वनवास आम्ही भोगता पेडणेकार. हो 14 वर्साचो वनवास आता तरी सोंपतलो काय ना असो प्रश्न आमचे पेडणेकार विचारतात. 2 वर्सां जाली तुये नागरी कृती समिती स्थापन झाली. कृती समितीन सगळ्या थरातले लोक सामील झाले. 2 वर्षां अथक परिश्रम केले. 2 वर्षां वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन आम्ही फुडें व्हेले. 2 वर्षां आम्ही लोकप्रतिनिधींक मेळ्ळे, मेमोरंडम दिले, मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे, हेल्थ मिनिस्टराक मेळ्ळे, मंत्र्यांक सगळ्यांक मेळ्ळे. 2 वर्षां आमचें काम चालू आशिल्लें. 2 वर्षां सगळ्या पंचायतीक आम्ही मेळ्ळे. सगळ्या पंचायतीक धन्यवाद दिता की तांच्यांनी रेझोल्युशन घेतले की बेगीतल्या बेगीन हॉस्पिटल सुरू करचे. तांकांय जोरदार ताळयो हे सगळ्या पंचायतीक. शेवटाक कितें जालें, जेन्ना मोमेंटम बिल्ड जायना, आमच्या लक्षात आयलें की आज खंय तरी पेडणेकरांक गृहीत धरले वता. अरे हे मेमोरंडम दितात, पीसफूल आंदोलन करतात, पण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, ही भूमी पेडणेची भूमी, ही स्वातंत्र्य सैनिकाची भूमी. हांगा अखंड आंदोलनां जाली. 1960 पासून हांगासर मोठ्या प्रमाणात स्वातंत्र्य सैनिक अरेस्ट जाले, मारले गेले. ही पेडणेकराची भूमी. वेळ प्रसंगी पेडणेकर कठोर जाऊ शकता, हे आज आम्ही दाखवून दिवपाक शकता. आज आम्ही 5 दिसाचे उपोषण केल्यानंतर आज जी मशाल मिरवणूक आम्ही आयोजित केली, सगळ्यांक खबर आशिल्लें की प्रतिसाद कदाचित कमी मेळटलो. येद्या मोठ्या संख्येन आज तुम्ही हांगा उपस्थित झाले, हे सगळे श्रेय तुमकां सगळ्यांक वता. आज शेवटचो भाग म्हणजे फुडली कृती थारायतना आमची संघटना बसून आम्ही विचार केलो की सरकार, गोंय सरकार अजून पर्यंत 5-6 फावटी आश्वासन दिवन आमकां फटयले. आता ही 6वी काय 7वी वेळ, 30 तारीख दिल्या. मित्र तुमकां विचारता,
आता 15 दिवसांत हे हॉस्पिटल सुरू जाऊ शकता? कसे तरी जातंय काय? सो ही आणि एक घोर फसवणूक असं पेडणेकरांची. 23 तारखेपर्यंत जर हॉस्पिटल सुरू करपाचो जर प्रयत्न केलो सरकारान तुमच्या सगळ्याच्या सहमतीन, आम्ही एक ठोस आव्हान करता सरकाराक, इनकम्प्लीट फुल फ्लेज हॉस्पिटल जर तुम्ही सुरू ना केले, इनकम्प्लीट हॉस्पिटल सुरू करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हो पेडणेकार वगी रावचो ना. रावतले? तुम्ही वगी रावतले? सोडचे ना रे, सोडचे ना. तर या 30 तारखेक जर गडबडीन हे हॉस्पिटल सुरू करपाचो जर सरकारान प्रयत्न केलो जाल्यार शेवटचो इशारो ताका दिता की आमी वगीना रावता. पहिले आमी हांगा उपस्थित जातले. 30 तारखेक जो मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री कोण येता ताका आडायतले, आमी काळे बावटे दाखयतले, हांगा रावतले. आणि हे जर करून जर जायना, जबरदस्ती तांच्यांनी जर हॉस्पिटल सुरू करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हायवे ब्लॉक करपाचो पेडणेकारांनी थारायल्ले आसा. एका हजाराच्या संख्येन पेडणेकार रस्त्यार देंवतलो आणि सगळे हायवे पॅरलायज करतलो. हातून हर एक पेडणेकार, आता आज महिला मोठ्या संख्येन आसात, आज काम धंदो सोडून दादले आयले आसात. सगळ्यांक वालोर तुमकां, सगळ्यांक सॅल्यूट तुमकां. आज हळदी कुंकमाचो प्रोग्राम दवरलेलो आमदारान, तो सुद्धा सोडलो तुम्ही. सगळ्यांक सॅल्यूट. अशेच आमी फुडें वतना तुमचे सहकार्य जाय पडटले. आनीकूय मोठी उग्र आंदोलन जर करचे पडले जाल्यार तुम्ही सगळे तयारी रावात. आमी सरकाराक आव्हान करता की बेगींतले बेगीन तातडीन हे हॉस्पिटलाचे जे कितें अपूर्ण काम आसा ते पूर्ण करपाक पयली तयारी करची. 3 जी टेंडरां काडल्यात ताका 3-4 म्हयने वचूं शकता. तुम्ही घ्यात, पण हे पूर्ण हॉस्पिटल फुल फ्लेज GMC लिंक 100 बेडड आणि जे प्लेन हॉस्पिटल आसा त्या पद्धतीन तुम्ही हॉस्पिटल सुरू करचे. पेडणेगावची ग्रामदैवत भगवती देवी, गोयचा मुख्यमंत्री पार्शाचे भगवती देवीक मानता, तर गोयचा आरोग्य मंत्री पेडण्याच्या भगवतीक मानता. या सगळ्या देवांकडे मागताय की त्यांना बरी बुद्ध दिवची आणि हे हॉस्पिटल बेगीन सुरू करचे. एक राणा आमची ही मागणी मान्य करून जायना, पण दुसरं एक राणा आमच्या या आंदोलनात सपोर्ट करपाक येयला. मी विनंती करताय ऍडव्होकेट महेश राणे यांका की त्यांनी आमका 2 उतरां 2 मिनिटांत सांगचे म्हणून. नमस्कार. सगळे स्वाभिमानी पेडणेकारांक त्यांचे अभिनंदन करता. आज हरमलसून जी मशाल मिरवणूक सुरू झाली आणि हे 2026 वर्ष जेन्ना उजाडले तेन्ना ज्या लोकांनी आंदोलन केला त्या लोकांक विजय प्राप्त झालेलो आसा. आणि ही नांदी सुरू झाली हरमलसून आणि त्याका लागून हरमलवासियांचे पहिले अभिनंदन. आणि आता रोखडेच तुवेवासियांचे अभिनंदन करपाक आम्ही रोखडी दुसरी सभा जातली. आणि म्हाका खात्री आसा की हो जनसमुदाय पळोवन मुख्यमंत्री तेजी पेंट ओली जावपाची शक्यता आसा. मित्र, आज दिल्ली वाल्यांच्या पैशाची नोटा यांच्या कानाच्या पडद्या भितून गेलेली आहे, त्याका लागून त्यांना ऐकूंक येईना. आणि आज ही मशाल त्याचो उजवड संपूर्ण गोंयान पेटलो. आणि त्याका लागून हांव मागणी करता की सरकाराकडे त्यांच्यानी ताबडतोब हे म्हयनो सोंपच्या पयलीं हे तुवें लिंक GMC हॉस्पिटल ताबडतोब चालू करचे. आणि आमचो अंत पोवचो न्हू. जर तुम्ही आमचो अंत पोवपाक सोदता जाल्यार संपूर्ण गोंया पेटतले आणि आम्ही तुमच्या वांगडा सदैव आसतले. ह्या आंदोलन जोपर्यंत GMC लिंक हॉस्पिटल जायना तोपर्यंत आम्ही तुमच्या वांगडा आसतले. जय हिंद, जय गोमंतक. धन्यवाद. तशें तांच्यांनी म्हळें सगळ्यात पयली नमस्कार देवी भगवतीक, संपूर्ण पेडण्याची. आणि दुसरी भगवती जी आज म्हाका हांगासर दिश्टी पडटा त्या भगवतीक नमस्कार. जेन्ना हांव मातसो स्लो उलयता कारण ऑलरेडी डिफेक्टीव पीस हांव. 30 तारखेक एक्सिडंट जालो आणि शंकर म्हाका वाटेक येता आसता म्हणटा शंकर पोलची म्हाका दिसता पयलो पेशंट ह्या हॉस्पिटलान तूं म्हणून आलो. हांवें म्हणलें अजून पर्यंत ती पाळी हाडूं नका कारण हांगा फॅसिलिटी ना म्हळें, हे मारून काडटले म्हाका. सांगपाचो विषय स्पष्ट आसा की पेडणेकारांनी जेन्ना आंदोलन केलां आणि भायर सरल्या पळय देशाचे आणि गोंयचे तख्त पलत करून दवरिल्लो आसा. आणि
हे बरोबर आसा की तुम्ही जिखल्या शिवाय आजपर्यंत कोणाक सोडूंक ना आणि सोडचे ना. आणि एक बरी गजाल अजूनही सांगता की हांव आनी शंकर जेन्ना चलत येताले इतले बरें लांब दिसता, हांव लांब दिसता म्हणल्यार अवॉयड करता, पण इतले बरें दिसले न्ही की मोठ्या प्रमाणात महिला आणि हांगासरले जे दादले आसा, युवक आसात, कळ्ळें न्ही, तांच्यांनी एकूच गजाल दाखोवन दिल्ली आसा की इनफ इज इनफ. तुगेल्या सरकाराचे आयकपाक आमी हांगा बसूना, आज तुका म्हजें आयकपाची गरज आसा. नाल्यार तुगेली थेट खंय खबर आहा, तूं डायरेक्ट घरा वचपाचो आतां, कारण तुमगेलें सोंसपाक आमी बसूना. आमगेले विशय स्पश्ट एकदम सादे आसा. आरोग्यम धनसंपदा हे आमकां पयलीं शिकयताले. आमचें आरोग्य बरें उरचें आनी ताज्या बंद आमी एक्सरसायज हें तें करता, पण कोणाचे तब्येत बिगडली केन्ना कशी सांगू शकना. पण ताज्या खातीर आमच्या भुरग्यांची, आमगेल्या आवयची, भयणीची जर आनी सगळ्यांची जर आमी जर काळजी करता जाल्यार हॉस्पिटल हे निश्चित बरें आसपाक जाय. आणि सरकाराक त्या पद्दतीन आमी सगळे आमच्या बॉल्सांच्यान टॅक्स पे करता. ह्या टॅक्स पे केल्या नंतर सरकाराक आमी जे लोकांक आमी निवडून धाडून दिल्या की सरकार म्हणून, तांचे हे कार्य तांच्यांनी काम करपाक जाय. दे आर सर्वंट. ताका दिसता कितें खबर आहा की आपूण राजा म्हणून. सो राजा समजू नाका, कारण अंततः प्रजा ही खऱ्या अर्थान राजा आसा, कारण तुका ते तख्तार बसयणारी ही सगळी प्रजा आनी पेडणेकार. ज्या दिसा पेडणेकार तकली तुमगेली आनी तांगेली तकली सुट्टली पळय, त्या दिसा गोंयचे सरकाराचो बदल हो निश्चित आसा. जर आमच्यो मागणी जर मान्य करिना जाल्यार आमकां सांगचें पडटलें की पळया, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ नेक्स्ट जेन झी. पेडणेकारान जें दाखयलां पळय तें सारकें, पिक्चर अभी बाकी आहे हो ट्रेलर. आनी मातशें सावध राव. धन्यवाद. हरमलच्या लोकांक अभिनंदन करपाक सोदता. तेंच्यांनी जी मशाल रॅली काढली आणि जैत तेंकां जे मेळ्ळें, तेंचो जो निर्धार आसलो तो सक्सेसफूल करून घेतलो हेंच्यांनी. म्हटल्यार तुम्ही पळोवपाक शकता की आयज आंदोलन केल्या शिवाय कांय मेळना. आंदोलन केल्याशिवाय काय मेळना. मागीर सरकार जाय कित्याक मिठाक मारपाक? हय, कित्याक जाय राजकारणी? आयज असेंब्लीन फकाणां चल्ले. काल ऍक्च्युअली पळोवंक जाल्यार तुमच्या आमदारान जेन्ना प्रश्न मांडलो न्हू, तेन्ना विश्वजितानूय फकाणां केली आणि प्रमोद सावंतानूय फकाणां केली. ही फकाणां करपाची गजाल न्हू. हॉस्पिटल हे हांगा लोक टाइमपास करूंक येना. हॉटेल न्हू हे, लोकांची गरज. आयज जेन्ना एक ऍक्सिडेंट जाता, पयरूच हांगा तुयेन एक ऍक्सिडेंट जालो, तेका आपल्याक ब्रेन हेमरेज जाली, जीएमसी नेलो, 20 दिसांनी एवढो देवागेर गेलो तो. की त्या टायमाचेर तडका फडकी तेका ट्रिटमेंट मेळ्ळे. एक टायमार वाचतलो आसलो, एक भुरगो आहा तेका, तुमकां खबर आसतली कितें. सो आयज हॉस्पिटला कडेन राजकारण करूं नाका रे, आनी खंयसरूय राजकारण करा. आयज तुम्ही जमिनीचेर राजकारण करता, कसिनोचेर राजकारण करता, कोळशा कडेन राजकारण करता. कितें रे, लोक बॉब मारून मारून थकले. हॉस्पिटला कडेन राजकारण कितें? आयज म्हाका एक सांग, बारीकशी, आणि हांव त्या गोष्टीचो मरे आयज निशेध करता. हांव मातसो उलयता कित्याक जाणा, आयज जे लक्ष्मीकांत पार्सेकर बाबा वांगडा जाला न्हू, तशें कोणा वांगडा जावपाक जायना. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो आमचो गोंयचो एक्स सीएम, एक बरो टॉप लिडर. कितें जेणी गोंय सांबाळ्ळें पळय. हांव राजकारण्यांच्या अगेन्स्ट उलयता, पूण हांव तत्वान उलयता. हांव कोणाक बेश्टो क्रिटिसायज करिना. त्याच्या आयज जे आस्थापनान लॉक मारला न्हू, तेचो हांव निशेध करता. आणि ते सुद्धा तो हांगा भाशण दिताना कितें, तुमच्याच पार्टीचो कार्यकर्तो तो, तुमचोच सीएम तो. अरे ही पार्टी जर आपलेच मनशांक वळखना, लोकांक कशी वळखतली रे? लोकांक कशी वळखतली? निर्दय कास्ताचे मरे, निर्दय कास्ट. लोकांचे रक्त पिवून बसले हे, रक्त पिवून बसले. 25 लोक मेले आणि हसून हसून इलेक्शनां करतात. आता कसिनोची एक बोट येता थंयसर, परत व्हडली बोट येता. त्या बोटींग तुमकां अरेंजमेंटा करपाक, तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक जाता. आणि हे हॉस्पिटलाचें काम हेंचे कडेन जायना. हे बारीकशे हॉस्पिटलाचें काम जायना, जे लोक खरे हक्काचे मागतात. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज प्रमोद सावंताचें सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा. कितें जल जंगल जमीन म्हणटा तेचेर फेल जाल्लेलें आसा, एड्युकेशनान फेल जाल्लेलें आसा, जॉब दिवपाक फेल जाल्लेलो आसा. सगळ्या स्तराचेर प्रमोद सावंत हो फेल ठरलेलो आसा. आणि म्हाज्या हिसपान जाल्यार तेणी स्वखुशीन रिजायन जावपाची गरज आसा. कित्याक तेणी हेच्या पयलीं न्हू कसलें मंत्रीपद भोगूंक नासलें, डायरेक्ट ताका चीफ मिनिस्टर पद मेळ्ळें. आणि असले मनीस गोंय चलोवपाक शकना, तेंचे इनएक्सपिरियन्स लोक हे.
इनएक्सपिरियन्स लोक गोंय चलोवपाक शकना. आयज हांगासर पत्रकार भाव हा आमचे जे तुमकां कंटिन्युअसली कव्हर करता. हांव पेडणेच्या पत्रकारांक सॅल्यूट करता. कित्याक सांग तेंच्यांनी जे धाडस दाखयला ते तुमच्या वांगडा प्रोटेस्टाक बसले पत्रकार जावन सुद्धा. हांव वालर म्हणटा तुमकां आणि लोकांक तुमकां वालर दिता. तुम्ही आपल्या हक्का खातीर आयज भायर सरल्यात म्हणून आमी डेली उलयता आणि माझी सदांच इच्छा असता की लोकांनी भायर सरून आंदोलन करून जी गोष्ट सरकार दिवंक सोदिना आणि सरकार नाका जाल्ले बुरशे राजकारण करता ते आमी झगडोन घेवपाची गरज आसा. आणि त्याच्या खातीर आयज भोवसंख्येन लोक भायर सरपाचो गरज आसा. आयज हांव मातसो स्वार्थी जालो. तुमच्या भशेन मुर्मुगांवान जर म्हाजो लोक भायर सरलेलो न्हू कोळसो बंद करून दाखयतलो आसलो हांव. पूण एक सांगता जो मेरेन हे हॉस्पिटलाचो डिमांड तुमचो सक्सेसफुल जायना न्हू आमी सगळे एक्टिविस्ट गोंयचे तुमकां सपोर्ट करतले. देव बरें करूं. आयज माझे पेडणेकार माझे भाव आणि भयणां जी पोट तिडकीन ह्या हॉस्पिटलाक लागून येयल्ली आसात. खरोखरच आमचे एक ज्येष्ठ नागरीक हांगा आसा तेंच्या दोळ्यांसून दुखात न्हू हे प्रत्येक आवय बापायच्या भुरग्याच्या दोळ्यान दुखा आसात. कारण हे हॉस्पिटल कितें आसा हे हॉस्पिटला फाटल्यान कितें भावना आसा ती एक सामान्य शेतकरी वर्गाक हेंका खबर आसा. आयज जर मॅक्सिमम जर हांगा पळयत जाल्यार ज्येष्ठ नागरीक आसात आणि महिला आसा हांगासर. आमी म्हणटाले की हांगा एक आमच्या महिलांक एक मूलभूत सुविधा जे आरोग्य जे हॉस्पिटल जर मेळना जे डिलिव्हरी करपाक लागून आमकां जीएमसी वयचे पडटा. बरोबर न्हू आमच्या भयणांनो? शेम न्हू हे सरकाराक? 2012 हे हॉस्पिटल सुरू केल्ले 2026 पर्यंत हॉस्पिटल मेळना. 2022 बेश्टी थुकी लायल्ल्या भशेन हांगा डायलिसीस युनिट केलो दाखोवपाक की आमी सरकारान कितें तरी काम केला. आता 2027 हे जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे सीएससी आहा ते हांगा हाडूंक सोदतात. हे आमी खोपन घेवचे ना. बरोबर हो ना? आमकां त्या पद्धतीचे हॉस्पिटल हांगा जाय हो नाका? तर तुमचे कडेन मागता विनंती करता आम्ही जेन्ना ह्या 5 दीस जेन्ना उपोषण करताले आमचे लोकप्रतिनिधी जेन्ना आमच्या लोकांनी निवडून हाडलेले ही 5 बोडका कितें करतली थंयच बसोव रे. हे असेंब्ली हाऊसान उलोवप जाताले. हे पेडणेकारांची एक फोगाणां चलताली जाल्यार हांव प्रेस भावांक दाखोवंक इच्छिता. मुद्दाम हो कॅमेरा दाखोवन दिया तेंका. हे 5 बोडका न्हू हे अख्खे पेडणेकार रे. हांगा खंयचोच सरकार ना हांगासर. आयज तुवें हॉस्पिटल कृती समिती ही जाण आसा एक सामान्य मनशांची. आयज तेको दिवपाक सगळे पंच सरपंच माजी सरपंच स्वता गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री ते हांगा उपस्थित असले जाल्यार ह्या काही राजकारण्यांनी तेका तेजे प्रॉपर्टीन हे नोटीस धाडल्या. हे अशे हे गलिच्छ राजकारण आसा. हे राजकारण आमी हाणून काडपाची गरज आसा. या सरकाराक मत जाल्लो आसा. बरोबर ना? आयज जास्त हांव उलयना. आमी ह्या 5 दीस उलोवन थकले. आयज पेडणेकार खरे स्वाभिमानी आसात. आमी म्हणटाले 10, 20, 50, 100 लोक जाल्या पुरो कारण हे एक अस्तित्वाचो प्रश्न आसा जाल्यार हजारो लोक पण खरोखरच पुन्हा एकदा तुमचे हांव मना काळजासून हांव धन्यवाद म्हणटा आणि तुमचे खरेच हात जोडून तुमचे पुन्हा एकदा आभार मानता. धन्यवाद. हे हॉस्पिटल उभे करपाची कल्पना माजी आरोग्य मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची असा आणि ह्याचे पूर्ण श्रेय त्यांकाच जावचे. तुम्ही पळयतात GNH.